आता आमची जवळ घर मोडून येयला जेसीबी हाडल्या म्हणून पुलीस हांगा येयल्ले. पुलिसांनी जेसीबीची चावी घेतल्या म्हणून सांगले म्हाका. आणि कोण असले तितल्यान पुलिशेन आपयले आणि ते कोण मानाय असले पळय तांकां घेवन ते पुलीस स्टेशनार गेले. आमकां थंय व्हरून बसयल्या. ते 3 मानायांक भितर दवरल्या आणि मेन कोण असले तांकां सोडल्या आणि हांगा मनीस धाडले. आमकां थंय दवरले आणि हांगा मनीस धाडले आणि असले थंय आख्खे आमचे आता घर मोडून दवरला. आणि माझ्या चेडे आमकां थंय बसय माझो चेडो आणि घोवूय ना तांकां किडनॅप केल्या तेंच्यांनी. फाटल्यान येवन तांकां सोडून तांकां काम स्टार्ट करूंक लायलें आणि ते बी फोन लागना म्हणून आता तुम्ही हांगा रिपोर्टर येयल्ले तांकां कॉल केला म्हणून म्हाका कळ्ळें माझो चेडो आणि हे ना म्हणून मोडटा. दोगांयकूय किडनॅप केला. माझो चेडो आणि घोवाक तेजे किडनॅप केलो. असं थंय आसा म्हणटा खंय यायला सांगिना पळय हांगासून ते माझो चेडो ना आणि हे कितें बोल आणि पळून गेले. आता आम्ही पावना फुडें सगळें पुलिशेक सांगले तुमी. आमी पुलिशेक 100 परतो फोन केला. पुलिशेकूय सांगला 100. पुलीस अंजूनच्या पुलिसांनी पैसे खाल्ले. बूक कितें हे माझ्या फुड्यान येवन हांगा परत आमकां घेवन गेल्या तांकां घेवन गेल्या आणि कितें हे फाटल्यान काम चालू आमकां पुलीस स्टेशनार बसून थेयल्या. तांकां त्या मानायाकूय सोडल्या तेकाय सोडला आणि हांगा येवन परत आख्या घर मोडून थेयला. कितें करता हे पियाय म्हाका विचारता वयल्यान तो तुजो एडवोकेट खंय काय एडवोकेट घर धरून बसतले हांगा. एडवोकेटाचें काम घर धरून बसपाचें. मातशें म्हाका सांग हे घर तुम्ही पुलीस धाडा न्हू हांगा. घर मोडपाचें कारण कितें? कारण म्हणजे कितें ते सांगता आमी. येस 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 आता कितें हांव ताजो एडवोकेट. तुम्ही एडवोकेट. ओके. ह्या मॅटरीन पयलीं कितें आसलेलें फर्स्ट आमी फ्रॉम द बिगिनींग ताणें जागा घेतलेली. जागा घेवपाक कितें आसलेलें की ती सेल डीड तो भाटकार करनाशिल्लो. भाटकार तो सेल डीड करनाशिल्लो पण हे टायमान अगेन ते भाटकारा कडेन वयताली बाबा सेल डीड कर. भाटकार रिस्पॉन्स. भाटकाराचें नांव कितें? भाटकाराचें नांव क्रिस पेंटो. हो रिस्पॉन्स करनाशिल्लो. रिस्पॉन्स परतो ते टायमान अगेन ते वयताली. हांवूय गेल्लो पर्सनली. तेणें म्हणपाक लागलो ना आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन पर्सनली आपूण तुजे कडेन काय रिस्पॉन्ड करता. तुम्ही आपलो अमको आमकां एडवोकेट आहा ताका वचून मेळ. त्या एडवोकेटाक वचून मेळ्ळे. तो एडवोकेटाक मेळ जाल्यार ताका परती धमकी दिता तुका ईडी धाडटले. हो एडवोकेट कोणाचो? क्रिस पिंटोचो एडवोकेट. तेणें धमकी दिली तिका. अमको एडवोकेट मेळ. हांव पर्सनली गेलो त्या एडवोकेटा कडेन. तो एडवोकेट जाल्यार तो आपलो ईडी सीडी हे लागता म्हणटा ते लागतले तुमचेर हे घालतले बेनामी घालतले. दिस इज ऑल ट्रान्झॅक्शन म्हणून ताका भिवन दवरल्या. आणि अकस्मात कितें एक दीस कितें जालें की हेणी काडले सोमतें क्रिस पिंटोन आनी कोण पूजा शर्मा म्हणटा ताजे कडेन सेल्डीड केले आनी परते हेणीच एसआयटीन परती तांचेर केस घातल्या. एसआयटीन हांवें डिफेंड केले. ही एसआयटी म्हणपाक लँड ग्रॅबिंग केस हेंची म्हणपालो. ही 20 वर्सां जाली 25 वर्सां जाली हांगाच रावतात. हेणी तेंचे टॅक्स भरला हाऊस टॅक्स आनी तेंची एनओसी आसा भाटकाराची की एनओसी इन फेवर ऑफ प्रदीप अगरवाडेकर. तेंची सेल्डीड केला आनी आयज पयल्या तेणें म्हणल्यार कितें म्हणलें अशें इलिगल कांयच नोटीस नासतना तेणें पळय डेमोलिशन केला. हांवें तांकां पुलीस स्टेशनार धाडलें. हांव येता म्हणून सांगून हांव वास्कोचो. हांव येता म्हणून सांगलें थंय पावता म्हणल्यार हेणी पुलीस स्टेशनार ताका बसयना हांगा परते दुसरे मेकॅनिझम यूज करून इलिगली हांगा हें सगळें डेमोलिश केलां. हे तरेन ही जो आसा पळय ही सिस्टम फूल फेल अशें जावंक जायना. तुम्ही इलिगली तुम्ही आता तांकां नोटीस बसून दिनासतना तुम्ही हांगा डील लिहिलें गेला आनी तांच्या मनशां तुमी ऑलरेडी बाउन्सर हाडटा आनी तुमी तांचे एबडक्ट करून दवरता. दिस इज ऑल फेल्युअर ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. हांव म्हणटा की सिस्टम फूल फेल. पुलीस मेकॅनिझम इज टोटली फेल्युअर ऑन पार्ट ऑफ दीस. अशें केन्नाच जावंक जायना. हे गव्हर्मेंट हे म्हाका दिसता गोंयांत फर्स्ट टायम जाला की तशे तरेन हांचे अशें डेमोलिशन पुलीस जे आसा ते एक्शन घेवंक पळयना. आतां एक्शन घेवन आज पर्यंत ताणें पुलीस स्टेशन आपयलें हांगा बंद जावंक जाय आसलें. हे जेसीबी अजून चालू आसा. कसो चालू आसा? जेसीबी बंद जावंक जाय. हे मनीस सगळे सिस्टम हे कितें हांगा डेमोलिशन करून तुमचे कडेन नोटीस कितें आसा? तुम्ही काडटा डायरेक्ट डेमोलिशन करता हांगा. हे कितें डिमोलिशन करताना घरान कोण आशिल्ले? सगळे सिस्टम तरी तेंच्यांनी डिमोलिशन केलें. फुल फॅमिली मेंबर घरान आशिल्ली. घरान आसतना तांकां पयलीं गेट काडून ते भायर काडपाक सोदताले. भायर काडून ओडून आतां 2 मनीस तांचे ना. ताका तेणी एबडक्ट करून दवरला. एबडक्ट करून दवरून तुमी फॅमिलीतले ते वचरान ताका उखलून खंय तरी दवरल्या. ते मनीस घरान आसले ते मनीस उखलून ते घरात दवरला आनी अशें तरेन डेमोलिशन करता ओपन फुल्ली. हे अशें तरेन चल्लां. स्टेटमेंट सर आमी चावी घेतलेली आमी हांगा डेमोलिशन हे चालू उरलें. तुमी मनीस चावी घेतलेली चावी घेवन सर फॅमिलीचे एलिगेशन आसा की तुम्ही जेसीबीची जी चावी घेतलेली. हे मशीन कशें परत चालू जालें? मनीस आसतना ऑपरेटर आसतना तुझी कोण
काय बोला आम्ही पोलीस स्टेशन सगळे फॅमिली मेंबर असा ऑपरेटर पोलीस स्टेशन असा मशीन पडते पोलीस स्टेशन जाबा कोण कोण काढते पोटे चावी गाडी चावी ते जबाबदार त्याने विचारपाचे ही चावी तुम्ही पोलीस स्टेशनात दिल्ली ऑपरेटर पोलीस स्टेशन असा ऑपरेटर पोलीस स्टेशनात असताना हांगासर परत चावी पावली चालू केले कोणती मशीन पण चालू केला विचारते फर्स्ट असे जाऊन आहे ना नोटीस किती विचारते गोष्ट कोर्ट ऑर्डर असा किती असा फलानी कोर्ट ऑर्डर किती असतात कसे तरी तेव्हा डेमोलिश केला काय तसं डायरेक्ट सकाळी आणल्या 15-20 लोक आमचा येले इलिगली कोणी तुमकाला आमचे डेमोलिशन ऑर्डर असा डेमोलिशन ऑर्डर कोण व्हिडिओ शूटिंग करण्यात त्यांनी काढवा केले त्यामुळे हे सगळे जावले धावताना परते आढळून आपलं कसं त्यांनी घर रेस केला आणि त्या बाउन्सरांनी फॅमिलीक कोणाक अटॅक केलेलो असं सध्या घेऊन गेल्या 2 मनीस नात त्यांचे फॅमिलीतले 2 जण ना 2 मनीस नात खंय गेले त्याच्या विचारलं ते असं म्हणतात खंय असं अजूनपर्यंत त्यांचा पत्ता ना